नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारा. मायनिंगाची ही पावणी रोखडीच जातली. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत उलयलो. पारंपारीक पद्दतीन रेंव चिरे काडपाक कायदेशीर परमीट प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. शापोरा न्हंयतल्यान रेंव काडूंक NIOन बावटो दाखयला. पारंपारीक उत्खनन करतल्यांनी रितसर NOC, EC आनी लायसन परमिटाक मायन्स खात्याच्या पोर्टलाचेर अप्लाय करपाचें. ट्रेडिशनल सँड मायनिंग आणि ट्रेडिशनल चिरे मायनिंग दोनांचो प्रोसेस आमी स्ट्रीमलायन केला. दोनांच्या प्रोसेसा खातीर चिरे आनी सँडाच्या बाबतींत शापोरा रिवराची लायसन्स दिवप आमकां NIOन क्लियरन्स दिला. शापोराची लायसन्सीस दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. जे शापोरान काडटाले आनी नवीन तांच्यांनी लायसन्सा खातीर एप्लाय करपाचें, तांकां लायसन्स मेळटली. आनी पुराय गोंयांत जे चिरे काडपाक सोदता किंवा काडटा त्या सगळ्या लोकांनी 3 तरेच्या लँडांनी चिरे काडटात. एक जे पर्सनल लँडान चिरे काडटा तेणी डायरेक्टली मायन्साक एप्लाय करपाचें आनी सेम तेणी तेजी इनवर्ड कॉपी घेवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल आसा तो डायरेक्टली फॉर एनवायरमेंट क्लियरन्स जायना त्या पोर्टलाचेर पॅरलली एप्लाय करपाचें. 25 ते 30 दिसाच्या भितर ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स लेटर हें मेळटा. ते सेम मायन्सा कडेन वचपाचें. एका म्हयन्या भितर आमी ताका ऑफिशियली चिरे काडपाक लायसन्स दिता इन प्रायवेट लँडान. जर गव्हर्मेंट लँड आसत आनी जर थंयसर आसत जाल्यार तेणी DMGक एप्लाय करपाचें. DMG ताका ऑफिशियली लीज जी आसा हें ऑफिशियली लीज दितलो. ताज्यो आमी ते रुल्स करपाक घेतला. गव्हर्मेंट लँडाचो मातसो उशीर लागतलो. कोमुनिदाद लँडाचे जर कोमुदाद कमिटीन ताका NOC दिले आसत जाल्यार ती घेवन तेणी डायरेक्टर मायन्स आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स EC घेवपाक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या पोर्टलाचेर एप्लाय करपाचें. सो डॅट ताका दोनूय पॅरलली एप्लाय करपाचें. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम प्रोसेस इज 1 month to 45 days. आमी रेग्युलर पयशे भरून चिरे काडपा खातीर एलाव केला. एक प्रोसेस स्ट्रीमलायन केल्लो. मायनिंग ऑक्शन जावपाक परत एकदां सुरवात जातले. लायटीची आडकल्ली बिलां फारीक करूंक परत OTS 6 म्हयने स्कीम आसतली. 402 कोटीचे अरियर्स आसात. मांडवींतल्या कसिनोत सरकारान आनीक 6 म्हयने मुजत वाड दिली. खेरीज टुरिजमाच्या कांय इव्हेंटांक मंत्रिमंडळान बावटो दाखयला. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. ट्रान्सफर ऑफ द लँड रिक्वायर्ड फ्रॉम द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट to the Department of the Handicraft and Textile for the Kunbi Handloom Craft Village at Sange and the Department of the Animal Husbandry and Veterinary Science construction of the veterinary dispensary Sangyar WRD ची जागा ट्रान्सफर केल्या. या एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट फॉर द 6 months कॅसिनो इन रिवर मांडवी. वेगवेगळ्या टुरिजमाचे इव्हेंट वेगवेगळे कडले अप्रुवल दिला. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. अगेन वी आर इंट्रोड्युसिंग द वन टाइम सेटलमेंट स्कीम. फाटले फावटी बऱ्याच जणांचे उरलेले. टोटल एरियस 402 कोटी येवपाची आसा. लास्ट टाइम 6 months दिल्ली. वीज मंत्री सुदिनान OTS स्कीम कितें ती सांगली. टुडे got approved OTS scheme of power department which is pending for long. There are demand from customers to take that scheme in other way. आणि त्या खातीरूच 2 महिने आमी ही डिक्लेअर केल्या नंतर एप्लिकेशन करपाक तांकां चान्स दिला. जे कोण वन टायम पे करतले तांकां पूर्णपणे DPC म्हणजे जो इंट्रस्ट आसा तो मायनस जातलो. जांकां कोणाक इन्स्टॉलमेंटान पेमेंट जाय तांचे खातीर आमी एक वेगळी केल्या. जो एमावंट आसा तो सील केला आनी तांकां 12 म्हयन्यांत इन्स्टॉलमेंटां पे करपाक मेळटा. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. आज गोंयांत रोजगार मेळावो. गोंय सरकार एकूण 1250 तरणाट्यांक जॉब लेटर दितलो म्हूण मुख्यमंत्र्याची घोशणा. पोलीस, फायर सर्वीस, शेतकी आनी प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स खात्यांतल्यो ह्यो वॅकन्सी. राजभवनाच्या दरबार हॉलांत कार्यावळ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवे रिक्रुटांक व्हर्च्युअल संदेश दितले. ऑलमोस्ट 1200 प्लस 1250 लोकांक आमी जॉयनिंग लेटर्स दिता इन पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट,
प्लॅनिंग एंड स्टॅटिक्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हांकां डायरेक्टली ऑफिसांची सगळी जॉयनिंग लेटर दिवपाची बाकी आशिल्ली. ताका हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आपलो व्हिडिओ मॅसेज ह्या कार्यक्रमा खातीर खास करून दिला. 10:30 ते 11:30 पर्यंत 11:40 पर्यंत हो कार्यक्रम दरबार हॉलांत जातलो. सगळे ऑफर लेटर घेवपाक जेंकां मॅसेज गेल्या त्या सगळ्यांनी आपल्या पेरंट्साच्या सहीत दरबार हॉलांत हजर रावचे. आमचे मिनिस्टर्स आनी बाकीचे सगळे ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतले आनी त्या टायमार एट अ टायम सगळ्या जाणांक तेंची जॉयनिंग लेटर्स दिली वयतली. गोंयच्या सायबाची नोवेना आज सावन सुरू. बेसिलिका लोकांक उक्ती. 5 ऑक्टोबरा सावन चर्च मेंटेनन्साक बंद आशिल्ली. सकाळीं 6 वरांचेर पयलें मीस सुरू जातलें ते सांजे 6 वरांचेर दिसाचें निमाणें मीस जातलें. मिसा कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, पोर्तुगीज, मराठी, मल्याळी आनी तामिळींत जातली. 3 डिसेंबराक फेस्त. नोवेना 2 डिसेंबराक सोंपतात. मोगाळ भयणीनो आनी भावनो, खूब त्योम जालो. तुमी आजून बाजिलिकेंत येवंक ना कित्याक खूब वावर हांगसर चलतालो. भरपूर काम केलेलें आसा पूण आनिकूय काम करचें आसा तें आमी मागीर करतले. जी मिसां हे भाशेन आसतली सकाळीं 6 वरांचेर, मागीर 7:15, 8:15 आनी 9:30 मीस डिनरींचें आसा. मागीर 10:30 मीस आसा आनी सांजेचें पयलें मीस म्हणटा हितून 3:45 ते प्रत्येक खात्याक दिलेले आसा. दिवसीच्या डिफरंट सेंटर्स म्हणटात पळय ते. आनी उपरांत 5 आनी त्याचे उपरांत 6 जे मीस आसतले ते इंग्लीश भाशेन आसतले. आयतारा दीस 11:30 तमीळ भाशेन मीस आसतले. त्या उपरांत 12:30 मल्याळम आनी मागीर 2:30 हिंदी भाशेन मीस आसतले. 2 तारखेर 11:30 पुर्तुगेजीन मीस आसा आनी 12:30 सगळे जे यात्रेकरू येतले म्हणल्यार हितून महाराष्ट्रा आनी बेलगांवसान ती मीस भेटयतली. 3 भासांनी ते मीस जातले. आमचे भाशेन मराठींत आनी कन्नड भाशेन. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दवरले पंचायतीक फाटल्या 10 दिसांत 3 सचिव. सचिवांच्यो बदल्यो आनी सचिव येतनाच क्लार्काची ट्रान्सफर. पंचायत सरकाराचेर बेजार. पंचायत अपक्ष पंचांची. पंच म्हणटा पंचायत सारकी चलोवंक सरकारान मेकळीक दिवची. लोकांची कामां अडकल्यांत. एकाच वेळार सचिव आनी क्लार्काची ट्रान्सफर बरोबर न्ही. एकलो तरी जाणकार जायच. आमचे दोनूय चे मदले कोणूय तरी आमचो बाबतालो एका हांगा दवरचो आनी आमचें काम बॅकलॉग ना जावचें अशें आमचे सगळे पंचायतीचे मेंबरांचे विनंती मागणी आसा. लोकांनी आमकां निवडून काडल्या. हें आमचें डिसिजन. लोकांनी आमकां डिसिजन घेवपाक निवडून काडल्या आनी आमी तें डिसिजन घेवपाक जाय. तेका लागून आमच्या सरकाराक एक स्ट्रॉंग डिसिजन हें आमचें अशें कितें वयर सकलां जालां तें बरोबर करचें आनी कितलें फास्ट हे खंयच्याय डिपार्टमेंटान फास्ट जायना ट्रान्सफर. कितले सेक्रेटरी तुमगे आता सध्या ऑलमोस्ट 3 सेक्रेटरी विदिन 10 डेजान 3 सेक्रेटरी जाले आनी तितूनय आमचो बाब क्लार्काकूय ट्रान्सफर. हे अशें कशें जातलें. तेंचे कडेन तें बशिल्लें आसता बाबा इन्कम घेवपाक हें करपाक अकाउंट सांबाळपाक. सरपंच तरी अकाउंट सांबाळना न्हू. 2 दिसांनी आमकां न्यू सेक्रेटरी येत आसता. हे आमकां आमची पंचायत सगळे घुसपागोंदळ जाता. सो तेका लागून आमकां प्रेस ऑफिसचे पडले. हांव मागता आमचे मिनिस्टरा कडेन लोकल MLA जो आमचो पंचायत मिनिस्टरा लागीं हे सगळे सॉर्ट आउट करून आमकां दिवचे म्हणून. सरकार पंचायत हालोवंक सोदता आसत जाल्यार तशें जावचें ना. सगळे पंच एकठांय. तुमी तर आमचे प्रेशर घालून आमी पंचायत हालोवंक सोदता ना. आमी इंडिपेंडंट पंचायत आमी दवरतले आनी दवरूंक वावुरतले. आमी सगळे एकठांय आसा 7 पंच मेंबर. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. कुमार जुवेचो BJPचो आमदार राजेश फळदेसायान पोन्ने गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्याचेर तोंड उगडलें. BJPंत वचत सावन राजेशाची बंगल्या विशीं भुमिका कितें काय म्हूण लोकांक प्रस्न पडिल्लो. तो खंय लोकां बरोबर बंगलो मोडूंकूच जाय.
बांयगिणी कोयरावेलो प्रकल्पाकय ताचो तेंको ना. प्रकल्प खंय कसोच जावंक दिवचो ना. म्हाजो आवाज केन्ना बंद जाल्लो ना आनी कोण बंद करूंकूय शकना. आमी एकदां उतर दिला तो बंगलो इनलिगल जे बंगलो आसा तो मोडटलो म्हणजे मोडटलो. म्हाजो सेम स्टँड आहा आनी हो केन्नाच चेंज जावचो ना. पूण तुमकां हांव मोडून दाखयतलोच आनी चड वर्सां नाका म्हाका. हांव मोडटलो म्हणजे मोडटलो आनी त्या हेजेर हांव ठाम आसा. इवन हांव आमच्या दोतोरा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव उलयला तेज्या बद्दल आनी तेणी म्हाका प्रॉमिस केला आमी जाता तितले बेगीन तेजें मोडपाचें काम सुरू करतले. आतां कोर्टान आसलेल्या कारणान आमी मातशें रावल्या पूण आमकां न्यायपालिकेचेर विश्वास आसा. इनलिगल बंगलो आनी गार्बेज प्लांट हे हांव आमदार जावच्या पयलींच्यान आहा आनी हांवें लोकांक प्रॉमिस केल्लें की ते म्हाज्या मतदारसंघांनी हांव कशेंच खपोवन घेवचो ना. आतां तुमकां एक तुमच्या माध्यमांतल्यान एक मॅसेज दिता. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवचो ना म्हणजे येवचो ना. हांव सांगता तुका प्रॉमिस करता येवपाक हांव दिवचो ना. जे लोकांक नाका आमी ते करचे ना. पण तो खंयच्याय परिस्थितीन हांव येवपाक दिवचो ना. होच स्टँड आसतलो. येयलो जाल्यार पयलो हांव थंय मदीं रावतलो. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयल्लो आसा आनी मुख्यमंत्र्यान म्हाका प्रॉमिस केल्लें आहा आमच्या सीएमान की आपूण तुज्या बरोबर आसा आनी आपूण तो लोकवस्तीन येवपाक दिवचो ना म्हणून म्हाका प्रॉमिस केल्लें आसा. आनी तो स्टँड हांव तो दोतोराक विचारूनच हांवें सीएमाक विचारूनच हांव फुडें गेला. म्हापशेकारांक सोनारवाड्यार उदकाची बिलां पळयल्यार उदकच नाका जावपाचें. सोनारवाड्यार लोकांक दोबरात तिबरात बिलां, थोड्यांक लाखांची बिलां. लोक म्हणटा मिटर रिडिंगाचो घोळ घाला. एकल्यान 4 लाखांचें बिल फारीक केलें. आतां बिलाचे पयशे रिफंड करात नाजाल्यार कोर्टांत चल्लो म्हणून बोवाळ. एका म्हयन्याक 7,000 14,000. आतां बाबा तो 500 रुपया बी जाल्यार ओके आहा. हे आतां 7,000 14,000 म्हणजे एक हॉटेलाचें काय बील जालें हें आतां. बिस्लरीपेक्षा भायर जालें पाणी. पण तुमी सांगलें तांकां हें तुमचें कितें आसा तें? आतां सांगलां पळयता म्हणून स्टेटमेंट काडटा म्हणून सांगलां तेंच्यांनी आतां. आतां तुमकां सदांच अशी आतां कितल्या जाणांक तुमकां यूज जाता उदक? काय ना हांव बायल आनी 2 जाणां भुरगीं धाकटीं आनी कोण ना घरा. आता इथे तर कंप्लेंट झाली, लोकल लेवलला झाली, ऑफिसर्सना कंप्लेंट पण झाली, RTI ॲप्लिकेशनला सुद्धा कोणी उत्तर देणार. त्यामुळे कोर्टमध्येच आता PWD मिनिस्टर असू देत किंवा गव्हर्नमेंट असू देत त्यांच्या अगेन्स्ट केस करायचा आमचा विचार चालू आहे आता. कारण मी आत्तापर्यंत भरलेले पैसे माझे कोण रिटर्न देणार? आज जर समजा मला ह्यांनी आपली चूक मान्य केले, नवीन मीटर बसवायलेत, पण बसवून झाल्यानंतर आत्तापर्यंतचे जे मी 4 लाख भरलेले आहेत ते मला कोण देणार आहे? मिनिस्टर्स देणार आहेत ते PWD ऑफिसर्स देणार आहे. त्यांनी म्हणाले की कॅरी फॉरवर्ड करू मी 4 लाख रुपये तुमचे ॲडिशनल डिपॉझिटमध्ये टाकू. अरे पण मला काय त्याचा फायदा? माझी 4 लाख रुपये विनाकारण अडकून राहिले ना इथं. ते मला रिफंड पाहिजे पैसे डिपार्टमेंटकडनं. आता जितकं तुमचं रेग्युलर जे मीटर आहे आत्ताचं रिडिंग बिल तेवढं घेऊन माझे उरलेले मला पैसे रिफंड करायला पाहिजे. अणजुणा आयिल्ली एकली ट्युरिस्ट बायल क्रिटिकल अवस्थेंत प्रायवेट हॉस्पिटलांत ॲडमीट. हॉटेलांत रुमांत पडून तिचे तकलेक खंय मार बसला. तिका ड्रग्स ओव्हरडोस जाला असो हे म्हूण दुबाव. आमदार विजय म्हणटा सरकार लोकसभेक लागून इव्हेंटांनी बिजी. मुख्यमंत्र्यान वेळ काडून ड्रग्साच्या नॅक्ससांत लक्ष घालचें. आता ही 4थी केस जाल्या 3 म्हयन्यांनी. हाजे पयलीं मुखेलमंत्र्यान आमकां असेंब्लीन सांगला की आपल्याच्यान फक्त ड्रग पेडलरांक धरयता. सोर्स ऑफ द ड्रग्स आय कॅनॉट एप्रिहेंड. म्हळ्यार मेन जो मनीस ड्रग्स हाडटा गोंयांत विकपाक, जो ड्रग ट्रेडान इन्वॉल्ड आहा, ताका आपल्याच्यान धरूंक जायना. हैदराबादचे पुलीस गोंयांत येवन गोंयांत जो धंदो करता अंमली पदार्थ ताका तांणी धरलो. म्हजो प्रश्न मुखेलमंत्र्याक आसा की तूं आतां हैदराबादचे पुलिसाक रावला बी येवन ह्या ड्रग ओव्हरडोस केसीचो सोर्स कोण तो धरपाक, काय तूं आपूण एक होम मिनिस्टर म्हणून कितें करतलो? म्हाका खबर आहा ह्या दिसांनी तुमी इव्हेंटांनी चड इन्वॉल्ड आहात, इव्हेंटान बिजी आहात. ह्या दिसांनी म्हयन्याक खंय इव्हेंट करपाक तुमकां लायल्या लोकसभेचें इलेक्शन यो म्हणसर. आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आनी मंत्री पार्टनर आसतात हें सगळ्यांक खबर आहा आनी तुमी तातूंतच बिजी आहात. पूण मातशें कितें तरी होम मिनिस्टर म्हूण कर मरे. GFN कॅम्प गोवा प्रोफेशनल लीग लॉन्च केली. 6 डिसेंबरासावन लीग मॅची सुरू. 11 टिमी वांटेकार जातल्यो. विनराक 5 लाख, रनर अपाक 3. फेब्रेर वा मार्च म्हणल्यार लीग सोंपतली.
GFA एक नवे पद्दतीन काम करतली. ती मागीर मॅच फिक्सिंगाची कांडां बंद करपाची आसूं वा GFAच्या अर्थीक वेव्हारांचेर नियंत्रण दवरपाचें आसूं म्हूण नवी समिती उलयल्या. It is a great honor to me as a title sponsor of this Goa Professional League. And this time we are going to change some pattern of the professional league. And I'm happy that it is already delayed. But now we have taken decision to go ahead and start the league. So let's enjoy the football. The entire GFA committee has taken a very strong stand on match fixing, and we want to curb this menace very stringent. We want to go on this very strictly. So within the next 1 week, we have written to All India Football Federation. All India Football Federation will be sending their integrity officer for a workshop. This workshop will be held within the next 1 week. First time आम्ही प्रोफेशनल लिगेक विनर्स प्राइज म्हणून आम्ही 5 lakhs दितले आणि रनर्स अप म्हणून आम्ही 3 lakhs दितले. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.